गोंयांत लोक पितात मात अशें हालून धोलून पडना। महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच हेर राज्यांतल्यान कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात, बसतात, पितात, मात प्रत्येकाक बार्दनी तांच्या रावपी सुवातेर व्हरून सोडपाक शकना। 10-20-100 रुपयांच्या पिवप्या खातीर गाडयेक इतलो खर्च करून परत गिरायकाक घरा सोडप बार्दनियांक कशें परवडटलें? मंत्र्याचे कसले गणित आसा ते ताकाच खबर म्हूण मंत्री रवी नायक उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक स्टेटमेंट केला की जे कोण सोरो पियेता बार्रांनी तांकां व्हरून बारवाल्यांनी घरा सोडचें म्हणून। आतां हेचेर तुमी होम मिनिस्टरूय आशिल्ले, CMूय आशिल्ले, हो विशय इतलो सोंपो दिसता तुमकां? तुम्ही कारवाई त्यांना बरी केली। गोंयचे लोक आमचे सोरो पिता पूण पडना हालना काय म्हणे प्रॉब्लेम ना। मग कोण दुकान पडटा तर मिनिस्टर कोणाक रिफर करता तर कोणाक पडटा तर आता वयर आसा म्हणे विचारा म्हणे तुवें म्हटलं तुका कलीग न्हू म्हणजे त्यांनी कोण सोरो पिता तांकां टॅक्सी आपूण धाडपाचें, टॅक्सी कोण परवडटलें? म्हणजे बारवाल्यान दिवाळे आता हे तुमचे मिनिस्टर सांगता न्हू। अरे म्हाका सांग कोणी येयलो आनी बारा बसलो तो कोण म्हण आतां खूब हे टुरिस्ट येता कर्नाटक येता आनी हेंचे येता महाराष्ट्र येता गोंय सगळे कडेन सगळे यांच्या टेबलार बसले टायट झाले हे ते पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे टॅक्सी 1000 रुपयाची। मग टायट जाता कोण तर मिनिस्टर कोणाचे रिफर करता तर मग टायट जाता कोण मिनिस्टर रिफर कोणाक करता? तुका कापासतात ना मिनिस्टर विचारपाक आधी मिनिस्टर असेल सर मिनिस्टरानूच सांगला मिनिस्टर विचारपाक जाय विचारलें मागीर आता तुका विचारता न्हू ते सारकें काय म्हणून तूं होम मिनिस्टर आलो न्हू मनशान उलयला ताणें कितें कॅल्क्युलेशन केलें आसतलें ताका विचारा।